अपंगूळ आणि आधार नाशिल्ल्या बायलांक आज ना जाल्यार फाल्यां पगार मेळटलो। उपरांत 15 दिसां भितून दुसरो हप्तो त्यांच्या खात्यात जमा जातलो। ह्या म्हयन्यात 2 म्हयन्याचे आणि फुडल्या म्हयन्यात आनीक 2 म्हयन्याचे पैसे तांकां मेळटले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां। आनी मागीर म्हयन्या भितून सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशें फळदेसाय सांगता। 1,38,000 लाभार्थ्यांक आमी 27 कोटी रुपया फारीक करता अशें ताणें सांगलां। अशें आमी जेन्ना एक सरकाराची पॉलिसी डिसिजन आसता की अमके टक्के तातूंत डिजेबिलिटी आसा किंवा अमके टक्के राखीवता आसता, रिजर्वेशन आसता, जें कितें शक्य आसा तें करपाचें। हातूंत ही योग्य न्ही की हांव डिजेबल आसा किंवा हांव एलिजिबल आसा फाल्यां म्हणून स्ट्रायका बसचे परस आमी नव्यो स्किमी डिझायन करपा खातीर त्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न NGOज आसा तांचे कडेन आमी वाटाघाटी करून करतले सो दॅट ही परिस्थिती येवपाक जायना। डिजेबल आसा तो एखादे वेळ बसलो आसतलो घरान भितर फायनान्शियल पोजिशन बरोबर ना, खावपाक येवपाक खूब कितें त्रास जाता अशें म्हणून ताच्या मनान बसलो आसतलो। वी वील लूक इन टू दी मॅटर। आय वील इन्फॉर्म दी सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स टू गो अँड फायंड आउट द जेन्युनिटी ऑफ दीस। इवन तो जेन्युन आसलो कितें आसलो म्हणजे वेविंग ऑल दीस वी कॅनॉट एम्प्लॉय हिम। सो त्या प्रोसेसांत, त्या एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसांतल्यानूच ताका येवचें पडटलें।